आता 3-4 दीस जाले ऑलरेडी, पण एक दिसाची लायट वता एक आमी मान्य करूं शकता, पण रातची एटलिस्ट लायट आमकां जायीच. कित्याक रातचे प्रॉब्लेम खूब फेस जाता आनी भुरग्यांचो हाल एक वाटेन. म्हणजे सकाळी कितें टिफीन करून दितले जाल्यार भुरग्यांक कांयच हेच ना, सोल्युशनच ना आमचे कडेन. आनी वॉटर सप्लाय मेन ना. परत रातचे आतां सरपंचान सांगले त्या प्रमाणे की स्टडी करता ते एक प्रॉब्लेम आसा. पण आतां आमी तेका लागून मुद्दाम आयले, पण आतां आमकां सांगला येईन की आमी सपोर्ट तुमकां करता, म्हणजे मार्गदर्शन करून तुमची हें करता सोय. पण आतां पळय कितें जाता तेंचे. समज तेंच्यांनी आमकां सोय सारकी दिवना जाल्यार आमकां परत फूल गांव घेवन हांगा आमकां येवचें पडटलें मोर्चा घेवन. इतलेंच सांगूंक शकता आमी. आमचे वांच्यान पळय लायट रातची पळय नसल्या कारणान आमकां फोन मारलो जाल्यार लायटमॅन रातचो मेळना. फ्यूज घालपाक जाल्यार लायटमॅन मेळना. तेका आमकां रातचो एक नायटीक आमकां लायटमॅन दिवचो. दिता म्हटल्यार हेज्या पयलीं बी दिता म्हटलेलें तेंच्यांनी बाकीच्यांनी सुद्दां, पूण आमकां दिवना हेज्या पयलीं. पूण आतां दिता म्हटल्यार आतां हेज्या फुडें धाडटा काय ना तो कळटलें न्हू. नाल्यार परत जाल्यार आमकां परत येवचें पडटलें हांगा. लायटीच्या ऑफिसरांनी दिल्ले स्पश्टीकरणाचेर सरपंच सातिस्फेद ना. सगळ्या गांवचो परत मोर्चा हाडटले म्हूण ताची शिटकावणी. मेजर इशू आहा म्हटल्यार आमकां लायट नासल्या काय उदक ना. कंटिन्यू 5 दीस आमकां उदक ना. रांदतलो सुद्दां लोकांक हांगासर उदक ना. अशी हालत जाल्ली आहा. वो आतां म्हयनोभर असोच कंटिन्यू येता वयता. ते आज आमकां हांगासर येवचें पडलें. आमी हॅप्पी ना तेजेर. तो म्हणटा हेन पयलीं ते कंडक्टर चेंज करता, तें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन. तें तेंच्यांनी करपा आशिल्लें. तो कितें उलयता तेजेर आमी हॅप्पी ना. पूण आमकां तेणी एश्युरन्स दिला की तेणी आमकां कंटिन्यू लायट दिता म्हणून. सो आनी समजा आतां इतकें सांगून आतां परत असो प्रॉब्लेम जायत जाल्यार मागीर तुमी कितें? जाल्यार आमकां आख्खो गांव जमोन येवचें पडटलें डिपार्टमेंटाचें मोर्चा घेवन. लायटीचो एई म्हणटा वादळान धुडगूस घाल्लो. परिस्थिती अजून जाग्यार पडिल्ली ना. एक खानो सुद्दां पडलो जाल्यार खंय सबंद लायटीची यंत्रणा हालता. हे वर्सा कितें जालें, सुरवातीसून वादळ स्टार्ट जालें, वादळासून आमचे आनी एक 2-3 वादळ एकदां आयले 8-8 दिसांनी अशी. आनी आमचे सगळे वीक करून दवरला ते वादळ. आनी वारें सुटले की ते झाडां पडटा आनी आमचे लायन डिस्टर्ब करून दवरता. एक बारीक खांदो बी खंय पडल्यार आमचे लायन धरता. आनी आमचे वर सिस्टम आमी आतां एक रिप्लेस एबीसी केबल घालून आतां इम्प्रुवमेंट करपाक सोदता. आनी हें काम चालू बी आसा. थोड्या दिसांनी आमी कवर करतले. मिन टायम तुमकां थोडे मातशे त्रास जातले. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.